Washikasan Bapa tuji sumuraya Engkau pelitan betong sempiang Amce tuwe wotulya kurpedeya pasu Maima tuji kata Segle sresti surus natu am somo ketar Uriye TV somogan pos kertai Kurbedene diwuna kataran lagotai Burkya kam kanto jago panggita Iwashi kalsan Bapa tuji somuraya Erkam belitan betong sembiang Amce tuwe wotulya kurpedeya pasu Maima tuji kata Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाळका जेजू ते भूमगाळ भावन आणि बहिणीनो आमकां हर एकल्यांक देवान पवित्रपणाचे जिणे जिवंक आपोवणें दिलां जसो तुमचो सर्गेचो बाप पवित्र की तशें तुमी पवित्र जावन जिवंक जाय आनी ह्या दिशेन सांतां भक्तांची जिणी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा तांची बरपां तांची जिणी तांची सॅक्रिफिसाची त्यागाची जिणी आमी व्हरून पळयल्यार खंडीत जावन आमच्या आनी तांच्या जिवितांक व्यत्यास आमकां पळोवंक मेळटलो आनी ही पवित्रपणाची भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक तांचें जिवन आमकां प्रेरण जातलें देखून जायते बटी आमकां हें पवित्रपणाचें भाग्यवंतपणाचें जिणी जिवंक आपोवणें मेळना तरी जायते बटी आमी असलें जिवीत जिवंक चुकल्या देखून आमच्या पातकांचो आमी उगडास काडया आनी हें मिसाचें बलिदान पवित्रपदी रितीन भेटोवंक जाय अशी कृपा देवा लागीं आमी मागया पातकांची दुखदन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोण्या उसरून सांता मनान चिंतून तोंडा उसरून वाय आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतली पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बगेव सदां संवका मरे सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंतीकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या भावार्थ्यांक दयेन उसवाडाय आनी तुजे महिमेच्या परजळान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर हे परिंती आपल्या सोडवंदराक निरंतरी मानून घेवं आनी काळजां तावन तांकां एकवटाक पावों या आमी मागता त्या आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें शद्राक मेशक आबेदनगो तुमी म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे
आराधन करिनात हें खरें. आतां तुत्तुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगेसो, विण्यासो, सनायेसो आनी इतर सगळ्या वजंत्रसो आवाज आयकतल्यान तेदना जर्नीर सरपटून हांवें उबारलेले मुर्तीचो आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार हें बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जाय? शेद्राक, मेशक आनी आबेदेनगो हांणी रायाक जाप दिली. नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव सळत्या उज्याच्या आगट्यांतलें आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जाय जाल्यार राया हें तूं जाणा आसा. आमी तुज्या देवाची सेवा करचें नाव आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचें नाव. ही उतरां आयकून नेबुकदनेझराक, शेद्राक, मेशक आनी आबेदेनगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदललो. ते आगटें सदां तापयतल्या त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायलें. आनी शेद्राक, मेशक आनी आबेदेनगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सेनांतल्या थोड्या गट मानायांक आज्ञा दिली. अशें ते मनीस आपले दगदे, विजरां, तोपयो आनी दुसरी वस्त्रां न्हेसलेले आसतनाच तांकां बांदलें आनी तांकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयलें. रायाच्या कडक आज्ञाक लागून आगटे इतलें चड तापयलेलें की दगदगीत उज्यान शेद्राक, मेशक आनी आबेदेनगो हांकां उबारून व्हरतल्या मांडायेचे भस्म जाले. पूण शेद्राक, मेशक आनी आबेदेनगो हे तिगूय मनीस बांदून आसून जळत्या उज्याच्या आगट्यांत पडले. ते देवाक गितां गायत आनी सरेस्पराची स्तुती करीत उज्या मदें भोंवूंक लागले. तांकां आगट्यांत उडयलेले रायाचे सेवक आगट्यांत तेल, डांबर, सण आनी लांकूड घालीत रावले. उजो आगट्या वयर 49 हात उंच उटल्लो आनी तो विस्तारून आगट्या लागीं आसलेल्या काल्देयेगारांचो ताणें भस्म केलो. पूण सरेस्पराचो दूत आजारिया आनी तांच्या सांगात्या समेत आसचे खातीर आगट्यान देंवलो आनी ताणें आगट्यांतलो उजो भायर वचसो केलो आनी आगट्या भितरलो जागो देवान भरलेले वारें वळटा तसो जागोस केलो. उजो तांकां कांयच लागलो ना आनी ताचे वरवीं तांकां कसलेंच वायट जालें ना वा त्रास भोगले नात. तेन्ना आगट्यांत आसलेल्या त्या गायनी एका ताळ्यान गितां गायलीं आनी ह्या उतरांनी तांणी देवाक महिमा दिली आनी ताची स्तुती केली. देवाचें उतार हें. Devaचे विश्वास दवरता तो
निजाकी बागी वाळात किरवलेल्या रुका परी वाढून बोरे फळ दिता हाती घेऊन गेले हरिताचे काम ते फळा दीक जाता सर्वेस पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजाकी बागी सर्वेस पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निजाकी बागी Alleluia kawya sumya kersia taja provit nawa bukri kusanya Alleluia kawya sumya kersia taja provit nawa bukri kusanya kita kau nowi sumya kawya Indari wasum Takaunia Tatis Vishtatya Aminiyanya Tache Borepo Ami Wakanya Alleluia Kavya Somya Karsiya Tacha Kovitnava Bhugri Kusaya Alleluia Kavya Somya Karsiya Tacha povitnava Bhugri Kusarya सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवी आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुमकां सोम्या तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करूं जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं दोन दगले आसात तो कांय नातल्ल्याक एक दिवं आनी जेवं खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करूं जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रात सडीत वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी आमी कितें करूं जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलम करिनाकात कोणायचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपडटी पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बळका जेजुतें बोमगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत वर्ते आनी नावार्दीक मनीस साबार आसात तशेंच आनी मुखारी ते आसतले आनी ह्या मनशांक आमी दोन विभागांनी दवरयेत हांचे पैकी साबार जण महान म्हूण लेखल्यार इतर थोड्यांक महात्माचे पट्टेंत आमी दवरयेत प्रथम वर्गाचे मनीस आपल्या साहसी कृत्या आनी उंचल्या साधना पसत ते नावार्दीक जाल्या तर दुसऱ्या वर्गांतले मनीस तांच्या आत्मीक ग्रेस्तकायेन आनी उंचल्या व्यक्तित्वाक लागून ते वर्ते जावंक पावल्यात आनी हेच जावन आसात सांत आनी सांतन्यो संवसारांत वर्ते जावन गिन्नीस दाखल्यांत आपलें नांव दाखल करच्या की
पवित्रपणाची आणि भाग्यवंतपणाची जिणी जिवन देवा मुखार आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावन सर्गी राजांत आसचें कितल्याकी बरें चड गरजेचें म्हणून सांता भक्तांचें जिवीत आमकां आदर्श जावन आसा, एक प्रेरण जावन आसा. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिशेन आतां आमी थोडो वेळ नियाळ करया कशें ह्या संता भक्तांचें जिवीत आमकां पवित्रपणाची ह्या भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक प्रेरण दिता म्हणल्यार आमी थोडो वेळ नियाळ करया. पयलें जावन हर एकल्यांतय विशिश्ट भाग्यवंतपणाचो आनी वा पवित्रपणाचो आकार वा रूप लिपून आसा. आमी हर एकल्यांतय विशिश्ट जावन ह्या भाग्यवंतपणाचो वा पवित्रपणाचो आकार वा रूप लिखून आसा. आनी पवित्र स्थाना मुखांतर आमकां हर एकल्यांक ह्या भाग्यवंतपणाच्या पवित्रपणाच्या जिविताक देवान आमकां आपोवणें दिलां. ह्या संवसारांत आमी वेगवेगळ्या रितीन चल्ल्यारी जावंक पुरो शिकपी वा अशिकपी वा कामेली अधिकारी ल्हान युवजन जाणटे उतरप्रायेचे एकसुरे याजक धर्मीक भाव भयणी काजारी कोणी जावं दी हर एकल्यांक देवान पवित्रपणाक आपयलां म्हणलें हें सत जावन आसा. तें आमी हर एकल्यांनी मानून घेवंक जाय. थोड्यांक मात न्ही, हर एकल्यांक सर्वेस्परान देवान ह्या पवित्रपणाच्या जिविताक आपयलां. देखून आमकां वांजेलांत नव्या सल्ल्यान मात न्ही, पोरण्या सल्ल्यान जावन सुरवेर तावन आमकां सर्वेस्परान देवान ह्या पवित्रपणाच्या जिविताक आपोवन दिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. विधी विवरण पुस्तकांत अध्याय 19 वाक्य 2 अशें म्हणटा, कशें सर्वस्पोर देव पवित्र गी तशें तुमी पवित्र जाया. पळया, सुरवेर तावन आमकां ह्या पवित्रपणाच्या जिविताक आपोवणें मेळ्ळां. आनी मातेव म्हणटा, सर्गीच्या बापा बरी तुमी पवित्र जाया. आनी पेद्रू ताणें बरयला पत्रान म्हणटा, जसो सर्गीचो बाप पवित्र गी तशें तुमी पवित्र जावन जेया. म्हणजे हर एकल्यांक आमकां पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपोवणें मेळ्ळां हें सत आनी आमी मानून घेवंक जाय. देखून हांवें पातक्यान भाग्यवंतपणाची ह्या पवित्रपणान जिवेत गी भाग्यवंत जावयेत गी म्हणलें सवाल विचारचें बरी ना. कित्याक आमकां हर एकल्यांक हें आपोवणें मेळ्ळां. देखून हांवें म्हाका असलें जिवीत ह्या पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवंक आपोवणें मेळ्ळां गी म्हणलें सवाल विचारचें बरी ना. कित्याक आनी हांवें भाग्यवंत जावयेत मात्र न्ही, जायजेस. हांवें भाग्यवंत जावयेत मात्र न्ही, हांवें जायजेस आनी हेंच देवान आमकां आपोवणें दिलां. कित्याक देवान आमकां हर एकल्यांक ताच्या सारक्यान आनी रुपान रचलां. आनी हर एकल्यातय भाग्यवंतपणाचो आनी पवित्रपणाचो आकार वा रूप देवान आमचे ते निर्मिल्लें आसा सुरवेर तावन. पळया, देवान आमकां ताच्या सारक्यान आनी रुपान रचला आनी हो भाग्यवंतपणाचो आनी पवित्रपणाचो आकार वा रूप आमचे ते ताणें निर्मिल्लें आसा. देखून देवान आमकां ह्या भाग्यवंतपणाच्या ह्या पवित्रपणाच्या जिविताक आपोवणें दिला मात्र न्ही, भाग्यवंतपणाचो आनी पवित्रपणाचो आकार देवान आमचे ते निर्मिल्लें आसा. हें आमी उगडास दवरूंक जाय. आनी वो आकार वा रूप केदळा उजवाडाक येता. देवान आमकां थंय एक आकार रूप निर्मिल्लो आसा आनी हो आकार आनी हो रूप केदळा उजवाडाक येता. जेन्ना आमी आमचें वैयक्तीक जिवीत जावंक पुरो एक याजक जावन हांवें याजकपणाचें जिवीत जियेत आसतना, जावंक पुरो तुमी लायक काजारी जावन कुटुंबां जिवीत जियेत आसतना, भुरगीं आपणाचें भुरग्यापण जियेत आसतना, आमचें वैयक्तीक जिवीत आमी जियेत आसतना पुर्त्या मापान आमी जियोवन आमकां दिल्लीं देणी देवान आमी पुर्ती रुतां करून त्यागन सॅक्रिफिसाचें जिवीत आमी जियेल्यार ह्या भाग्यवंतपणाचो पवित्रपणाचो आकार वा रूप तो उजवाडाक येता. पळया, जेन्ना म्हजें वैयक्तीक जिवीत हांव पुर्त्या रितीन जियेत आसतना म्हज्या जिवितांत दिल्लो तो आकार वा रूप भाग्यवंतपणाचो तो आकार उजवाडाक येता. आनी हेंच सांता भक्तांनी केल्लें, तांच्या जिवितांत केल्लें. तांचें वैयक्तीक जिवीत तांकां मेळ्ळें तें आपोवणें, तांचें मिसांव ती पुर्त्या मापान ती जियेलीं.
तांकां दिल्ली ती देणी ती पुरत्या मापान रुता करन त्यागाच्या साखरीपिशाच्या मनोभावान ती जियेली देखून ती आज सांत आनी सांतीन जावन पावल्यांत देखून तांकां आमी भाग्यवंत पवित्र म्हणून मानता आनी मान करता होय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो असलेंच जिवीत जिवंक देवान आमकां आपोवन दिला मात्र न्ही देवाची कृपाय आमकां धाराळ मापान सर्वेस्परान आमकां बसयल्या ह्या भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवंक आपोवणें मेळ्ळां मात्र न्ही असलें जिवीत जिवंक सर्वेस्परान देवान आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपेन ताणें नेटयल्या आनी कृपा ताणें बसयल्या पूण आमी हें गुमान करिनासतना देवा आनी कृपे भायर जिवंक सोदता हें गुमान करिनासतना देवा आनी कृपे भायर जिवंक सोदता कित्याक पवित्रपणान वा भाग्यवंतपणान जिवोवचें तितलें सुलभ न्ही तातूंत त्याग सॅक्रिफीस आटापून आसा आनी सांताचें जिवीत म्हजें जिवीत कर जिवोवचें तितलें सारकें न्ही तांणी चलिल्ली वाट म्हाका चलोवंक तितली सुलभ न्ही देखून आमी हाका चड गुमान दिना आनी देवा भागार कृपे भायर जिवंक आमी सोदता आनी ह्या वरवीं आमचो आकार आमचो बरो आकार तो रूप देवान आमकां रचुल्लो विकार करता आनी पडकेरी कावाच्यान घालून आमी भोंवता देखून आमची वायट जिणी आमची पातकी जिणी ह्या संवसाराची बुलोवणी आमकां विकार करतात देखून पवित्रपणी वा भाग्यवंतपणी जिणी जिवंक आमकां जायते पटी असाध्य म्हणून बगता ह्या दिशेन सांता भक्तांचें जिवीत जिवन आमकां पवित्रपणे जिवंक प्रेरण जिवंक जाय कित्याक सांत सांतिन्यो भाग्यवंतपणे जिवंक क्रिस्ताचो ती सांत सांतिन्यो आमकां हर एकल्यांक ह्या भाग्यवंतपणाची ह्या पवित्रपणाची जिणी जिवंक आमकां क्रिस्ताची उजवाड फांगोवची किरणां जावन आसात ह्या भाग्यवंतपणाची पवित्रपणाची जिवीत जिवंक आमकां वाट दाखोवची ती किरणां जावन आसात देखून आमकां तांचे तावन प्रेरण आमकां लाभूंक जाय देखून आमी भाग्यवंत सांत भक्त हे सर्गी वैभवांतले मनीस ते व्यक्ती तांकां आमी सर्गी सोडया आनी संवसारी आमी मनशां बरी जिवेया म्हूण चिंतचें हें सारकें न्ही कित्याक संवसारी आमी पवित्रपणे जिणी जिवंक शिकोवंक ना तर सर्गी आमकां जागो मेळचो ना ह्या संवसारी आमकां पवित्रपणी भाग्यवंतपणी आमी जिवंक शिकोवना तर सर्गी आमकां जागो मेळचो ना आनी भाग्यवंतपणू दैवीक संगतरी मनशा जिवितांत ती आराम जाता ह्या संवसारांत ती आराम जाता आनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग खऱ्या भाग्यवंतपणाचो बायलो गुर्त जावन आसा देखून ह्या संवसारी आमी भाग्यवंतपणाची वा पवित्रपणान आसचें आनी सर्गी कुरो उजोडचो थोड्यांचे मात्र हक्क म्हणून आमी चिंतचे नाका कित्याक पवित्र सभेन आमकां पळयल्यार हर एका रितीचे सांत पळोवंक मेळटात ह्या जाग जावन धर्मीक जावन सांत सांतिनो जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात काजार जावन कुटुंबा जिवितांत जियेवन सांत सांतिनो जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात भुरगीं जावन सांत जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात देखून हें थोड्यांक मात्र सीमीत म्हणून आमी चिंतचे नाका ह्या हर एकल्यांक पवित्रपणाचे भाग्यवंतपणाचें आपोवणें मेळ्ळां आनी हर एकल्यान आमी असलें जिवीत जिवंक जाय आनी दुसरें ह्या संवसारी असंपूर्ण तत्वामध्ये आमी कशें पवित्रपणे जिवचें म्हणलें सवाल आमकां उदेवंक पुरो पूण ह्या सर सवालांक सांताची जिणी आमकां प्रेरण जावन आसा कित्याक हर एक भाग्यवंताक एक पातकी चारित्र आसा कोणी सांत वा सांतीन ती जल्मतना भाग्यवंत पवित्र जावन ती जल्मवनात आमचेच बरी पातकी जावन ती जल्मली पूण तांणी देवाच्या स्पिरिताक खाल जावन चलिल्ल्यान आनी हर एक घडी देवाची खुशी तांच्या जिवितांत तांणी रुता केल्ल्यान देवाची कृपा तांचे ती फळादीक जाली आनी तांणी देवाच्या कृपेन जैत व्हरूंक आमकां ती आज वाट दाखयतात आनी आमकां त्या वाटेन चलोवन ती प्रेरण दितात आनी कसलें प्रेरण तांच्या जिवितांत आमकां लाभता मोगाच्या भावनान भयणीनो पयलीं जावन देवाच्या स्पिरिताक कशें खाल जावन जियेचें म्हणून तांच्या जिणे मुखांतर आमकां शिकयतात
ती पातकी जावन जल्मली जाल्यार देवाच्या स्पिरिताक खाल जावन ती जियेली आनी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या स्पिरिताक कशें खाल जावन जियेचें म्हण आमकां ती शिकयतात. आनी दुसरें तांची शिकवण तांची बरपां तांचें जिवीत आमकां आनी एक प्रेरण. लॉयला सोसा इनास झुजांत गायोन आस्पत्रेंत तो चिकित्सा घेता आसतना वाचूंक बायबल आनी सान फ्रांसीस आनी सान डॉमिनिकस जिनियसो बूक विचारता आनी हे बूक वाचून जाल्ल्या उपरांत तो उद्गारलो जर फ्रांसिसाक आनी डॉमिनिकाक सान डॉमिनिकाक हें साध्य जालें तर म्हाका कित्याक हें साध्य जावंक नजो म्हूण ताणें सवाल घालें आनी ही भाग्यवंतपणाची पवित्रपणाची जिवीत तो जियेलो. देखून आमकांय तांची बरपां आसात तांचे जिणे कथा आसा जर तर ही तो आमी वाचली खंडीत जावन आमकां थंय आमकां प्रेरण मेळटलें. ही भाग्यवंतपणाची पवित्रपणाची जिवीत जिवन आमकां प्रेरण मेळटलें. आनी तिसरें तांचे त्यागाची आनी सॅक्रिफिसाची जिणी तांच्या कश्टांत तांच्या दगदवणेंत तांच्या पिडेंत देवाची कुशी तांणी सदांच केली. ती सॅक्रिफिसाची त्यागाची जिणी ती जियेली. देखून आमच्या कश्टांत आमच्या पिडेंत आमच्या दगदवणेंत तांकां तांची जिणी खंडीत जावन आमकां प्रेरण दितलीच. सेंट आल्फोन्स ऑफ लिगोरी तो एकलो वकील जावन आसलो. ताणें करच्या वृत्तेंत ताणें फोटो मारीचे म्हणल्या खातीर तो ताचें काम सोडटा आनी पवित्रपणाची वाट धरता. वैमोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां हांव तुमचें वृत्ती सांडून तुमी पवित्रपणाची जिवीत जियेचें म्हूण सांगना पूण सान फ्रांसीस भाग्यवंत आमचो पापा फ्रांसीस आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमचो पापा फ्रांसीस ताणें बरयल्ल्या संतोश आनी उल्हास पाव म्हणल्या आपोस्तलीक शिकवणेंत आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी कशें पवित्रपणाची आनी भाग्यवंतपणाची जिणी जिवेत म्हणल्यार आमकां तो शिकयता. तो म्हणटा तुवें काजारी तर जशें क्रिस्तान इगर्जमातेचो मोग केलो गी तशें तुमी गोवान आनी बायलेन एकामेकाचो मोग करन तुमी पवित्रपणी जिया म्हूण तो म्हणटा. आनी तूं दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावर करताय गी तर तुजें काम तूं विश्वासान आनी पातयेनी कर म्हूण तो आनी अशें पवित्रपणाचें जिवीत तूं जिये म्हूण तो आमकां सांगता. तूं एक आवय बापूय वा तूं एक आबणी कुटुंबांत आबणी व्हडली मांयगी एका कुटुंबांत तो म्हणटा जर तर तूं एक आवय बापूय आनी कुटुंबांत आबणी व्हडली मांय तर भुरग्यांक जेजूचो पाटलाव कसो करचो म्हणून सोंसणीकायेन शिकोवन पवित्रपणी तूं जिये म्हणून तो आमकां शिकयता. तुका तूं एका पदवेंत अधिकारांत आसाय गी तर स्वार्थ सांडून पेल्याच्या बऱ्यापणाक वावरून पवित्रपणे जिये म्हणून तो आमकां शिकयता. वैमोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सांजो हांव पातकीजिनी बदलां सोम्याच्या कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणून लोकांक तो तयार करनासलो. आनी अशें जिनी बदलावपाक तो उलो दितना जायते जण ताचे लागीं आयले आनी थोड्यांनी ताका लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें आमी कितें करीचें म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें म्हळें तुमची वृत्ती सांडिनाका सांडा म्हूण तो सांगना बगार तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातल्याक एक दिवन जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूंक तो म्हणटा. आनी सुंकाकार आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा तुजी वृत्ती सांडून तूं पवित्रपणाची जिणी जिये म्हूण सांगना पूण वृत्ती बरीच पूण तूं ती वृत्ती करतना तें काम करता आसतना तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चडीत वसूल तुमी करिनाकात आनी अशें तूं पवित्रपणाची जिये आनी सोम्याच्या येण्याक तूं वाट तयार कर म्हूण तो सांगता. आनी थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी आमी कितें करीचें म्हूण तूं म्हणटाय म्हणल्या वेळार तांकांय तो तुमचें काम सांडिनाकात म्हूण सांगना बगार
कोणी मनशाकी जुलूम करिनाकात कोणायचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दीस परती वोड मेळटा ती घेवन तुमी दोशी जाया म्हणून सांजू हांव अशें ती पवित्रपणाची भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक आनी सोम्याच्या येण्याक राखून रावंक तो तांकां पवित्रपणाची वाट दाखोवन दिता वैमगाच्या बोंडेन बिनिनो जर तर आमची वृत्ती आमकां आमी करच्या वृत्तेंत आमकां कशें पवित्रपणान जियेचें भाग्यवंतपणी जियेचें म्हणून सांजू हांव हेच्या आमकां शिकयता तो धर्मगाच्या बोंडान बिनिनो आमी दिसपरते सांताची जिणी नियाळ केल्यार मात्र तांच्या जिविताक आनी आमच्या जिविताक असो फरक आमकां पळोवंक मेळटा त्या दाळा मात्र म्हाका थंय प्रेरण मेळटा आनी हांवें म्हज्या दिसपरत्या जिवितांत ही पवित्रपणाची भाग्यवंतपणाची जिवीत जिवंक आमकां खंडीत जावन तें प्रेरण मेळटलें आनी अशें आमच्या जिवितांत इल्लेपणी बदलापण हाडूंक आमकां प्रेरण लाभतलें तांची जिणी तांचे जिणयेक आतां तें बूक वाचतना खंडीत जावन आमचे दोळे उक्ते जातले आनी आमच्या जिणयेंत नवें साव हाडूंक आमकां तें प्रेरण मेळटलें देखून दिसपरते आमी पवित्रपणी भाग्यवंतपणी जिवंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया आमेन. तुका किते हांव जावं खाणीक म्हजी आतां बोटां सोडून तुका हाडून येता आतां सोडून दिली तुज्या मोगाची मुठी हे जीवन गेलां हे पावन पवित्र मानोत्रान तुज्या जीवन गेलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुज्या म्हाका भेटोवन दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आजाव येता ही सोम्या तुका देव कितें हांव जावं खाणीक म्हजी आतां बोटां सोडून तुका हाडून येता मुंडो ताका सोडून दिली तुज्या मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्प देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्पदेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुळाच्या सोडून असो सर्वेस्परा तुजी कृपा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे तुझे दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सताय म्हूण आमी भवार्थान आनी भक्तीन सतमनता तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सरकळे आनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सस्नेक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उसवाट म्हूण दाखयलें
अनंत पूत तुझो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचे आमरपण परजळ्ळे आनी ताणे आमचे सैम नवे केले देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सळदळ बरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतर गायता बापा करस तूं पवित्र तुस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Povart so good परगटूया सुन्याची तुझे मरण आम्ही स्मारता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येया सोन्याची आम्ही उतरेता तुझ्या येया सोन्याची आम्ही उतरेता बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पर जडीत मुखामळ फळेवंक फावो कर हांगा जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता
हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे ती सपती भगवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदराची याचना मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमशितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां सर्वस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमचे पाप करतले देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमचे पाप करतले देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही जावन आसा देवाची शिडी आम्हा हर एकल्यांक भाग्यवंतपणाची पवित्रपणाची जिवीत जिवंक आमकां आपोवणी दिलेली ह्या शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर सुभागी सुम्या मुझे आशीर्वाद नसा आणि मुझे नाले नसा ये जेजू सिरचा तुका ये बेजे मुझा तुझा काळीस मुझे आशीर्वाद नसा काळीस मुझे Nasa, ye Jesus, sinchatuka, ye vege mutta moyena tuja. Suru di
Carismoje Laleu nasa Ye Jesu Semchatuka Ye Viki Buktamoye Nantuja प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूं आमकां एकवटायताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. दायकन बसात. भाऊ भयणीनो, तुमकां सुमेस्ता बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मग नो आयच्या दिसा नोवेनाचो 8वो दीस आनी नियाळ्ळो विशय जावन आसा सांतांचें जीवन पवित्रपणाक प्रेरण. आमच्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया. पयल्या दिसा पवित्रपणाक आपोवण्या विशयान नियाळ केलो. ताच्या उपरांतले 2 दीस पवित्रपणाक अडकळी कसल्यो पवित्रपणाच्या जिवितांत, आनी ताच्या उपरांतले 2 दीस पूरक संगती कसल्यो. ताच्या उपरांतले 2 दीस आत्मीक जिवितांत एकलो वाडोवन आसा, पवित्रपणाच्या जिवितांत वाडोवन आसा म्हणल्याचे संकेत कसले त्या विशयान नियाळ केले. आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ केलो तर आमकांय पवित्रपणांत जिवंक जाय जाल्यार ताका आदर्श कोण वा ब्लू प्रिंट म्हणटात कोण जावन आसा ते सांतांचें जिवनच आमकां आदर्श जावन आसा, प्रेरण जावन आसा. ह्या विशयांत आमी नियाळ करून आसा. आयच्या दिसा सकट भुरग्यां पासून आमी मागता 10:30 वरांचें मीस नेणट्या भुरग्यां खातीर जावन आसतलें. सांजेर 6 वरार भुरग्यां खातीर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला मानदीक बाप अरुण लोबो, आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तूर तो बेंगळुरांत आमच्या प्रोविन्शियलेटांत आपली सेवा ते दिवन आसात. सुमेस्तचे नवी तांचो उपकार भोवता, तांकां देव बरी करूं म्हणटा. जेजू बाळगाच्या आशिर्वादांचेर आमी मागता. फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस, धार्मिकां पासून मागचो दीस. फाल्यां संजेर धार्मिकां खातीर संजेर संभ्रमीक दीस आसतलें. तशेंच फाल्यां संजेर कार्मेलीतांचो बांबो दपोवन आमी संभ्रमता. जायते याजक फाल्यां संजेच्या 6 वरांच्या मिसाक आसतले. 14 आनी 15 तारखेर भाऊ भयणीनो आमी वार्षिक फेस्त संभ्रमता. 14 तारखेर मिसा ह्या परी आसात. 6 वरार कोंकणी, 7 वरार इंग्लीश, 8 वरार मलयाळम, 9 वरार कोंकणी, 15 कोंकणी भाशेंत पिडेस्त प्रायस्तां खातीर
ताचे उपरांत पावणे 12 कोंकणी भाशेंत, पावणे 1 कन्नड भाशेंत, पावणे 2 कन्नड भाशेंत मागण्या विधी. सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. ताच्या पयलें 5000 सडीत दिल्ल्या दाणीक आमी मानाची वात मांडटल्या. फेस्ताचो दुसरो दीस जानेराची 15 तारीख मंगळार. मिसा ह्या परी आसात: 6:30, 7:30, 9 कोंकणी भाशेंत. 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. आमचे गोळी बाप भुरग्यां खातीर प्रतीक जावन ते भेटयतले. 15 तारीख रजेचो दीस जावन आसा, देखून सकट भुरग्यांक येवंक साध्य जावचे खातीर 10:30 वरांचेर बीस दवरला. ताचे उपरांत 12 वरार कन्नड भाशेंत, सांजेर 5 वरार इनर हिलिंग प्रेयर, 6 वरार संभ्रमीक संपणेचें मिसाचें बलिदान. 27 पवित्र युकरिस्ताचो पुरशांव आसतलो. 14 तारखेर सांजेच्या मिसाक आमी 2 व्हिलर पार्किंगाक जाता तितली वेवस्था केल्या. तुमी वेळार आयले जाल्यार 14 तारखेर सांजेर 2 व्हिलर्स, बाईक, स्कूटर इत्यादी पार्किंग करूंक जाता तितली वेवस्था करूंक प्रयत्न केल्या. वेळार आयल्यार पार्किंग वेवस्था आसतली. 4 व्हिलराक वयर वेवस्था आसची ना. दायकन तुमी सुदारशिया. फाटल्या वर्सांनी भोव अपुरबायन तुमी सुदारशिला. आनी कोण लागसर आसात, तुमी वाहन हाडलीं जाल्यार पयसतावन येवच्यांक वाहनां पार्किंग करूंक गेल्लेशें कस जातलें. देखून दायकन लागसरतावन येवची. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा उपयोग करून आयलो जाल्यार सगळ्यांकी वाहनां पार्किंग करूंक साध्य जातलें. दायकन सहकर्शिया. आमी भक्तीक आनी सांगाता मेळून संभ्रमचें फेस्त. देखून सांगाता मेळया, बाळक जेजू मान करया, वार्षिक परब संभ्रमया. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमकांय आपल्या आशिर्वादांनी बरो. उबी रावा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सरपोत वेदार देव बाप, पोत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीने मोगान तुमकां धाडटा. देवाची प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगत रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो वीस जावन चेलो सर्तांच्या गडसांनी तो मनशां पावलो. पिडाक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. निर्णयान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू, तुजेर बरोवस धरून आमी सगळीं हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. आमची मागणी इरादे ह्या घडये तुका भेटयता. साहित्य भुक्तीक आनी तांचे तें सवालतारी मुखार भेटयल्यांत, चिटीर बरोवन घाल्यांत त्या सकट भक्तिकांच्या तेसां पासून आमी मागता. तांकां सुम्या तुज्या आशिर्वादाने भर. साहित्य जण पिडेस्त आसात, तांचे पासून मागोवंक विनंती केल्या. त्या सर्व पिडेस्तां सुम्या ह्या घडये तुजे थंय आमी उबारता. सांगतच आयचे दिसा मी सकट भुरग्यां पासून मागता. प्रत्येक जावन सुम्या जी भुरगीं पिडेस्त भुरगीं आसा तांकां आपूण गूण कर जेजू. दोगा धाकट्या भुरग्यां पासून मागोवंक विनंती केल्या. एका भुरग्याक कॅन्सर आसा आनी एका भुरग्याची भलायकी चड बरी ना. तशेंच ज्या भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जाता तांची मोत उजवाडाय जेजू. आनी जी भुरगीं वायटाक वळोवंक जाल्यात, वायट इश्टा खातीर, वायट सवयांक, तांकां ताचे तावन सुटका दी सुम्या. सकट भुरग्यांचो फुडार आशिर्वादीत कर जेजू. आयच्या दिसा हांगासर जायती भुरगीं येवची आसात. त्या सकट भुरग्यांक तुजे विशेष कृपे देणी फावो कर सुम्या. बाळू जेजू तुजे थंय उबारता. जी काजारी जोडी भुरग्यांच्या देण्या पासून आशेतात तांकां सोमेजता. भुरग्यांचे देणे फावो कर जेजू. आमची वैयक्तीक मागणी तुका भेटयता. आमचे कुटुंब, आमचो वावर, आमचे सर्वस्व तुज्या हातीर समर्पिता. जायते जण विविध कश्टां समस्या वळो जाल्यात. जेजू तांकां त्या कश्टांत हाडून समस्येंत हाडून सुटका दी सुम्या. तशेंच ह्या दिसांनी ह्या पुणतळाक हजारो भक्तिकां येवन तुजी आशिर्वाद मागोवन गेल्यान सुम्या. तांच्या आदाराक तूं पाव.
तांचे जिवीत तूं आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या बळवंत हातांनी हर एका भक्तिका समर्पित आसुम्या तूं आशिर्वादीत कर. ह्या फेस्ताक जायत्यांनी उदार मनान दान दिलां. जायते जण हांगासर सेवा दिवन आसात. तांकां सोमेजता तुजे कृपे देण्यानी बरे भलायकी समाधान संतोष तांकां दी जेजू. आमची सगळी मागणी तुका भेटयता. सांगता आमी मागता हे भाग्यवान जेजू बाळका. तुजी सर पदवी हाच्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता आनी तुज्या बेसावाने बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजी सांगता हजऱ्यां भितर तूंच देवांच दी फॉल्ट कुशें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे जिवीत तुज्या हाती समर्पित हांव सांगत आमी मागता. ये अजपंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळदीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपण आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतयेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार चुली आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमूक आनी बुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. जायते भक्तीक आनी हांगासर येवन अर्गां भेटयल्यान सोम्या तांचे बराबर आमी तुका दिन वाचता. हांगासर ह्या सकाळीच्या वेळार तुज्या पूर्ण तळार तुज्या हाजीरपणांत रावूंक सोम्या आमकां फाव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. सांगता आमी मागता ये बो उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी पडटा. तुवें आमकां दय केल्ल्या येदे व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांची म्हाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी. म्हणून दैवीक मजो जोड संस्तुती आनी महिमा हांव तुका बाळका जेजूक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुबेर वाणी तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो रवाणी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रवाणी तुमकां वाटवरू. तुमच्या फाटल्यान तो राणी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो राणी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवेंची येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Jesu barka surgicha taruka bukli kaita waicha disa Mushacha posnara Musha sambarnara Pula kicha tatara Musha barzam tu sumonalo Patka bubrante amka voi kadle Lan vikayenci eloi Dobleagă-i mutoasa lui Să-i casomul cu următă Seama Jesu marca Să dicea taruca Oblica-i tawai cea disa Nu și-a cea posnara Am cea sabarnara Polai cea tatara Mugal putrasove Au parcuie și roate Apa Să te crueni, orom
आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान